पक्षात राहून मतदारसंघाची तशीच पक्षाची हे केली असा काम आणि सेवा केली असा आणि त्यामुळे हांव जाणा त्यांच्या मनात भारतीय जनता पक्ष असलो आणि ही अभद्र युती पळाचं ते एक्सपोज करपा खातीर ताणें हो पक्षाक आज सोडचिठ्ठी दिल्ली आसा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक आणि भारतीय जनता पक्षाने येवपाचो संकल्प तांणी केल्लो आसा। हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या मये मंडळाच्या वतीन आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन तांचें स्वागत करता ह्या पक्षान आणि हांव परत एकदा आमच्या श्रेष्ठीक आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याक आश्वासन दिवंक सोदता तुमच्या सगळ्यांच्या बळाचेर की भारतीय जनता पक्ष परत एकदा मये मतदारसंघाचेर रावपाक झेंडो लायतलो आणि आमच्या उमेदवाराक निवडून दितलो। आमची परंपरा अशी आसा की पक्ष जो उमेदवार आमकां दिता त्या उमेदवाराक निवडून हाडपा खातीर भारतीय जनता पक्षाचे सगळे जे कार्यकर्ते आसा ते सदांच तयार असतात आणि तत्पर असतात आणि त्यामुळे म्हाका खात्री आसा कार्यकर्त्याच्या बळाचेर जसो पक्ष थंय उबो रावल्लो आसा त्याच बळाचेर परत एकदा कमळ जे आसा ते मय मतदारसंघात फुलतले हातून दुबाव ना। हांव सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता। बेमेंद्र शेठ आणि त्यांच्या बरोबर जे सगळे कार्यकर्ते आयल्या त्यांचे सगळ्याचे भारतीय जनता पक्षाला स्वागत करता आणि माझे 4 शब्द सोपयता। देव बरे करू। भारत माता की वंदे हांव मागता आमचे मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष यांच्यानी तांकां पक्षाचो प्रवेश करतो। परत एकदा हांव प्रेमेन शेठ यांचे आमच्या सगळ्या मये मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन अभिनंदन करता। हांव मागता आमचे जेंचो आत्ताच प्रवेश जालो प्रेमेन शेठ यांच्यानी आपले विचार हे वेळार व्यक्त करचे। सगळ्यांक नमस्कार। पणजे गांवची ग्रामदैवत देवी महालक्ष्मीक नमन करता। तशेंच मये गांवचे देव देवतांक नमन करून या आमच्या भारतीय जनता पक्षान आमचो पुनर्प्रवेशाच्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आमच्या मदीं आसात गोंय प्रदेश समितीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे सर, गोंय राज्याचे धडाडीचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत सर, हांगा जमिल्ले सगळे सरपंच मये मतदारसंघातल्या पंचायतींचे सगळे सरपंच पंच सदस्य, मये पंचायतीतले दोन्ही मतदारसंघातले जिल्हा पंचायत सदस्य श्री शंकर चोडणकर सर, महेश सावंत, माजी जिल्हा पंचायत अध्यक्षा सौभाग्यवती अंकिता नावेलकर, माजी सरपंच उपसरपंच पंच मेंबर भारतीय जनता पक्षातले सगळे कार्यकर्ते हितचिंतक मित्रांनो भाव भयणांनो, आमच्या या पुनर्प्रवेशाक तुम्ही सगळे हांगासर मोठ्या संख्येन जमले आणि हो एक ऐतिहासिक क्षण आमच्या जीवनातलो हांगा विटनेस केलो। सगळ्यात पयलीं तुमचे मना काळजांसून आभार व्यक्त करता। आयज तुम्ही हो क्षण हांगासर विटनेस करपाक लागून जे तळमळीन मये गांवांसून येयले ताका लागून सगळ्यांचे अनेकदा मना काळजांसून आभार मानता। पक्ष आमी 20 वर्सां पयलीं हांगासर मये मतदारसंघात हे पयले कमळ फुलयले। आमचे बाबा स्वर्गीय अनंत शेठ यांच्यानी 20 वर्सां काम करून अथक प्रयत्न करून मये मतदारसंघात पयले कमळ फुलयले आणि त्याच्या नंतर 2 फावटी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले।
काही गोष्टी 2017 चुकल्यो, त्यो चुकी आयज भारतीय जनता पक्षाक कळ्ळ्या आनी आमकां आयज आमचो पुनर्प्रवेश जाता ही एक आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक, भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक सगळी एक अभिमानाची गोष्ट आसा. म्हाका माफ करात, गोंय राज्य आनी गोंय राज्याचे प्रदेश समितीचे संघटन मंत्री श्री सतीश दोंडभाई हांगासर आसात, त्यांचे नाव घेवपाक हांव विसरलो, माफ करात. ह्या कार्यक्रमाची जी आयोजनां भारतीय जनता पक्षान केली आनी आमकां हो पुनर्प्रवेश दिलो म्हणून हांव भारतीय जनता पक्षाचे आभार मानता आनी पक्ष दिल्लेलें काम नीटपणे करतलो इतलें आश्वासन दिता. देव बरें करूं. धन्यवाद प्रेमील शेठ. हांव ह्या क्षणाक इतकेंच म्हणटा, तुम्ही तुमचे कार्य चालूच दवरात. यश तुमच्या फाटल्यान सदीत आसतले. कार्यक्रम फुडें व्हरता आसतना हांव मागता पक्षाचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेठ तानावडे यांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करचें. प्रेमेंद्र शेठ यांच्या पक्षप्रवेशाच्या निमित्तान हांगा आमच्या बरोबर उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ज्यांचो आमी आज हांगा प्रवेश करतात, पुनर्प्रवेश, ते प्रेमेंद्र शेठ, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष दयानंद कारबोडकर, पार्टीचे प्रवक्ते आणि आमचे मयेचे मार्गदर्शक आमचे प्रेमानंद मांबरे, दोनरी जिल्हा पंचायतीचे सदस्य महेश सावंत, चोडणकर, आदली जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष अंकिता नावेलकर, आमचे रुपेश बाब कामत, मये मतदारसंघातल्या सगळ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंच, उपस्थित मोठ्या संख्येन मये मतदारसंघात हांगा आयिल्ले सगळे कार्यकर्ते, पत्रकार भाव आनी भयणानो, सगळ्यांत पयलीं प्रेमेंद्र शेट्टीचें हांव अभिनंदन करता. आणि एकदा एक चूक आसता आनी त्या चुकींतल्यान वयतकच मागीर लक्षांत येता की आपलें बरोबर चूक आशिल्ली, आतां सुदारपाक जाय म्हणून. प्रेमेंद्र शेट हे अशा एका पार्टी कारण प्रेमेंद्र शेट हे तशे भारतीय जनता पार्टीचे, कारण गेल्या वेळार एखादे थोडेशे वेगळ्या पद्दतीचे जाले आनी त्यामुळे ते आमचे बरोबरच रावले, पार्टी सोडून वचूना. पण ह्या निवडणुकीच्या वेळाचेर तांकां कोणे तरी सांगलें की MGPन तुवें येवप वगैरे, पण बरेच जण वेगवेगळे हातुरले आनी MGPचे त्यांच्यानी उमेदवारूय डिक्लेअर केले. म्हाका वदळ प्रेमेंद्र म्हणटालो की आपण त्यांच्या ऑफिसानय केन्ना पावूना, फोर्सान सांगलें तूं यो आयलो भितर, पण हेंच्यांनी जी TMC बरोबर जी युती केली, कारण ती TMCची युती जी अनैसर्गिक युती, कोणाकूच पटूना ती. कारण तो आज सांगता गोष्टी आसलो, कारण ती ढवळीकर प्रायव्हेट लिमिटेड पार्टी, हांव तिका MGP म्हणना, उदळ कोणें सांगलें MGP, तेन्नाची MGP वेगळी, आतांची MGP म्हणजे दोगूय बंधूंची प्रायव्हेट लिमिटेड पार्टी. आणि ताका लागून ह्या पार्टीन एक अनैसर्गिक युती TMC बरोबर केल्ली आसा. ते आज हांगा ज्यो वेगवेगळ्या घोशणा येवन जी करता थंयची हांगाली बंगालची मुख्यमंत्री, ती हांगा कितें तरी हांवें पळयलां ह्या दिसांनी कोणाक तरी तेंचे कार्यकर्ते फॉर्मां भरतात खंय, कसली तरी आमी जी ग्रह आदार येवजण दिता. आज आमच्या मुख्यमंत्र्यान जर सांगलें जाल्यार लोक सत मानतले, कारण ते हांगा मुख्यमंत्री आसात, केंद्राक आमचे सरकार आसा, डबल इंजिन सरकार, आणि परत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें हातून कांय दुबाव ना. त्यामुळे मुख्यमंत्री जर एखादी गोष्ट सांगली जाल्यार मानपाक जाय, ज्यांचो कांय सगळोच काळोख फुडल्यान. आणि अशे लोक येवन जर एखादी फॉर्मां भरता आसत जाल्यार कितले लोक तेंचेर विश्वास दवरतलो म्हाकाय खबर ना. कारण तांकां जर कितें दिवपाचें आसत जाल्यार तेंच्यांनी ते बेंगॉलाक पयलीं दिवन सुरवात करची. कारण थंय जी गरिबी आसा, उदळ हांव कोण तरी म्हाका एकटो सांगतालो की सर मुद्दम वेस्ट बेंगॉलाक वच आनी पळय, कलकत्त्याक शहरान कितें आहा तें मातसो भायर वयतकच तुज्या लक्षांत येतलें की इतली गरिबी आसा, लोकांक जेवण मेळपाक मेळना अशी परिस्थिती आसा. आणि ताका लागून बऱ्याचदा कशें आसता की लोकांक एक चमत्कार करपाचो प्रयत्न हांगा एक करतात, कारण बेंगॉल त्या बाबतींत हुशार, आणि ताका लागून ते तांकां एक अट्रॅक्शन करपाचें पडटात. पण गोंयचे लोक तेंचेर विश्वास दवरचे ना, कारण लोकांक खबर आसा बेंगॉलाक ज्या तरेन डेमोक्रेसी म्हणटा तेजें नांवूच ना. एखाद्या मनशाक जर प्रायव्हेट एखाद्या सरकारी हॉस्पिटलान जर वयतलो आसत जाल्यार थंयच्या लोकल नेत्याची एक चिठ्ठी जाय पडटा. हांगासल्या मेडिकलानूय वचपाक कांय प्रॉब्लेम ना.
हांगासरल्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी लोकांक फुकट ट्रिटमेंट मेळटा, पण ती परिस्थिती थंय उरलेली ना. आनी ज्या स्टेटी भितर डेमोक्रेसीचें नांव ना अशा स्टेटींतले लोक येतात आनी हांगा आमकां भाशणां दितात. कारण ज्या तरेन लोक विटल्यात, कारण बरेचशे बोगी भरून रेल्वे 1000-1500 लोक जे आसात हे बेंगॉलच्यान गोंयांत येवपाक लागलेले आसात प्रचार करपाक. त्यांचे काही एजंट हांगा येवन बशिल्ले आसात, लोकांक आफोन व्हरतात आनी सांगतात हे गोश्टी ते गोश्टी. हांव तांकां सांगपाक सोदतां, तुमी अननेसेसरिली पयशे हे हांगा हाडून जे नाका ते हाका घालतात पळय, ते मातशे बेंगॉलाक जर घातले जाल्यार थंयची थोडीशी परिस्थिती मातशी जर अपग्रेड केली आसत जाल्यार लोक तुमचे बरे मागतले. आनी ताका लागून ही परिस्थिती हांची आसा. पण हांची परिस्थिती अशी जाल्या की काँग्रेसची परिस्थिती तुमी पळयली की पयर कोणे तरी आमचे देवेंद्र फडणवीस जे वेळार गोंयांत आयले तेन्ना एक भाशण केलें की काँग्रेसची परिस्थिती आसा की रिक्षाची जाली, आज त्यांची मोटरसायकलीची जाल्ली आसा. लास्ट म्हाका दिसता सायकल उरतली एक सायकल. आनी त्यामुळे विश्वास हो कोणाचेर दवरपाचो. आज कितें तरी हांवें म्हणलें, म्हाका तरी कोणे तरी सांगलें, कोण तरी भरपूर गर्दी थंय जमले. हांव समजलो कोण तरी प्रवेश करपाक आयले. म्हाका एका पत्रकारान सांगलें प्रवेश करपाक ना, कारण लोकांचें लक्ष जें आसा पळय तें वेगळें करपाक लागून तेंच्यांनी कितें तरी आंदोलन कितें तरी करपाचें ठरयलां. अरे तुमचे लोक जेंचे तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतात ते मनीस सुद्दां तुमचेर विश्वास दवरनात. म्हाका एका पत्रकारान विचारलें की 8 उमेदवार तेंचे डिक्लेअर केले, तुमचे कितें काय म्हण. हांवें ताका सांगलें की निवडणूक जाय पर्यंत 8 कितले उरतले ते पयलीं विचारून मागीर हांव तुका सांगता. त्यामुळे आज भितरलो एकटो मायनस उरले 7, येणाऱ्या 8 दिसां भितर 5 येतले, मुद्दम पळयात. ही परिस्थिती तेंची आसा. त्यामुळे लोकांक पूर्ण विश्वास आसा भारतीय जनता पार्टीच्यान. म्हणून एक बऱ्या तरेचे डिसिजन प्रेमेंद्रान घेतलेलें आसा. कारण तुम्ही सगळे भारतीय जनता पार्टीचेच, पण एक दिसलें की मातशें वचप काय कितें त्या सायडीक. पण प्रेमेंद्र केवळ तांचे बरोबर वचप अशें ठरलें, पण एक्चुअली तांच्या ऑफिसान सुद्दां पावपाक शकलो ना, ही वस्तुस्थिती आसा. आनी स्वगृही परत तुम्ही सगळे हांगा आयिल्ले आसात. कारण ह्या मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांक खरें म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करूं जाय. गोंया भितर 99 पासून सतत 1999 आसत, 2007 आसत, 2012 आसत, 2017 आसत, ह्या 4 वेळाचेर मये मतदारसंघातल्यान जो उमेदवार पार्टीन दिलो त्या उमेदवाराक तुम्ही पाठिंबो दिलो, म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन. कारण ह्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या ज्या उमेदवाराक तुम्ही सांगले, कारण अशें केलां, कारण आमी पळयतात की 99 आसत, 2002 थोडेशे आमचे कडल्यान चुकले. आमकां दिसतालें की त्या मतदारसंघात उमेदवार बदलूंक जाय, पण तो बदलपाक शकले ना. उमेदवार आमचो आसलो, कारण मये मतदारसंघाक जो उमेदवार जाय तो उमेदवार जर दिलो आसत जाल्यार ताका निवडून हाडपाची जबाबदारी हे तुम्ही स्वता घेतात, ही तुम्ही इतलीं वर्सां दाखोवन दिल्लें आसा. आनी ताका लागून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन पयलीं करता. जे कांय प्रेमेंद्रा बरोबर गेल्ले आसात, आज तुम्ही सगळेच जाण परत एकदा भारतीय जनता पार्टी भितर आयिल्ले आसात. कारण ज्या तरेन काल आमचे पंतप्रधान गोंया भितर आयले, वेगवेगळ्या प्रकल्पाचे तांच्यांनी आपल्या भाशणा भितर वेगवेगळे प्रकल्प, सुरवातीक जे प्रकल्प मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी मुख्यमंत्री आसतना जे सुरू केले, आज आमचे मुख्यमंत्री सगळे प्रकल्प जे आसात ते पूर्ण केल्ले आसा. वेगवेगळे ज्यो स्किमी आसा, सोशल वेलफेअर स्किमीच्यो गोष्टी हांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना. आम आदमी पार्टी हांगा मोहल्ला क्लिनीकच्यो गोष्टी सांगता पळय, तांच्यांनी पयलें हे मेडिकल वचून आमचें पळोवचें, आमची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां पळोवची. काल आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलूय उबें सुरू केल्लें आसा. आनी त्यामुळे मोहल्ला क्लिनीकचे गोष्टी आमकां सांगपाची गरज ना. हांगासरल्या युथान जें कितें करपाक जाय हें आमकां तेंच्यांनी सांगपाची गरज ना. आमी समर्थ आसात, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार समर्थ आसा हें सगळें करपाक लागून. आनी ताका लागून गोंयभर आमी आज पळयतात वेगवेगळे नवीन नवीन लोक भारतीय जनता पार्टीक येत आसात. बरेचशे जाण जेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा येवप ठरयलें आसा. कारण भारतीय जनता पार्टी भितर फ्युचर दिसता. भारतीय जनता पार्टीचें जें डबल इंजीन सरकार आसा, हे केवळ एकमेव भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आसा हे स्थिर शासन दिवपाक शकता, बऱ्या तरेचें प्रशासन दिवपाक शकता, बऱ्या तरेचो विकास दिवपाक शकता अशें शासन जें आसा हें आमकां सगळ्यांक फुडें व्हरपाक जाय. आनी आमचे मुख्यमंत्री हे पूर्णपणे फुडें व्हरपाक लागून कार्यरत आसात. तेंच्यांनी सांगलें काल की त्या वेळाचेर तेंच्यांनी काल आपल्या भाशणा भितर सांगतकच पंतप्रधानान त्यांच्या फाटीचेर हात फिरवला आनी सांगलें की तूं बरें काम करता गोंया भितर म्हणून. आनी ताका लागून आज लोकांक जर विश्वास दवरपाचो आसत जाल्यार TMC आसतले, आम आदमी आसतले, ही सगळीं टेम्पररी लायसन काडलेलीं दुकानां.
ह्या दुकानांक काय अर्थ ना. इलेक्शन जालें की बेंगॉलचे बेंगॉल बंद करून वतली आनी हे जे दिल्लीचे आसा दिल्ली वयतले. बरेच जाण आमी पळयतात, खूब जाण आमी पळयले हे सरी वेगवेगळ्यो पार्टी जाल्यात. कोणाचे मुख्यमंत्री डिक्लेअर जाल्यात, कोणाचे उपमुख्यमंत्री डिक्लेअर जाल्यात. कांय पार्टींनी पयलींची होर्डिंगां कट केली आनी नव्यांचे फोटो घातल्यात. ज्यांचे डेपॉझिट उरचे ना अशे मुख्यमंत्री डिक्लेअर केल्ले आसात. मुद्दम पळयात त्या मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांक विचारात कितें परिस्थिती आसा ती. आनी ताका लागून म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी योग्य निर्णय घेतलेलो आसा. परंपरा आसा मय मतदारसंघात पार्टीन दिलो उमेदवार, ह्या उमेदवाराक तुम्ही सगळे समर्थन दितले अशी आशा व्यक्त करता आणि परत एकदा प्रेमेंद्राचे अभिनंदन करता आणि म्हजी उतरां हांगाच सोंपयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे दिल्ली. आणि याच पद्धतीन मंडळ असू, कोर कमिटी असू, जावं प्रमुख कार्यकर्ते असू, ह्या मोठ्या संख्येन जेन्ना मनोहर भाईच्या उतराक मान देऊन आणि पक्षाच्या आदेशा सकयल मोठ्या संख्येन उपस्थित राहून असोच कार्यक्रम जाल्लो आणि आयज त्याची पुनरावृत्ती जाता. म्हाका खात्री आसा मय मतदारसंघाची कोर कमिटी, मंडळ जावं प्रमुख कार्यकर्ते हे पक्षान दिल्लो निवडून हाडून परत एकदा मय मतदारसंघात कमळ फुलयतले. जे मनोहर भाईचे स्वप्न असले मयच मतदारसंघा बाबतीत ते स्वप्न आमचे आताचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत फुडें व्हरतले आणि ह्या क्षणाक हांव तांकां विनंती करता की मुख्यमंत्र्यांक की तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करता. प्रमोद सावंत आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ. भारतीय जनता पार्टीच्या बाप प्रेमेंद्र शेठ हाच्या पुनर्प्रवेशाच्या निमित्तान व्यासपीठार माझ्या बरोबर आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानवडे, मयी मंडळाचे अध्यक्ष बाब दया कारबोडकर, आमचे प्रेमानंद मांबरे, झेडपी बाब महेश चोडणकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे सरपंच, पंच आणि म्हणजे असंख्य मयी मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्या, मोगाळ भाव आणि भयणांनो, स्वतः प्रेमेंद्र शेठ आणि त्याची फॅमिली बाकीचे हांगासर हजर आसात. प्रेमेंद्र शेठ हाच्या बरोबर तुम्ही सगळ्यांनी प्रवेश केला, ताच्या खातीर दोन्ही हात उंच करून परत एकदा तुमच्या पुनर्भारतीय प्रवेशाची नांदी माझ्या बरोबर दोन्ही हात वयर करात, मोठी घट्ट आवळात. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद. धन्यवाद. तुमका परत एकदा भारतीय जनता पार्टीत हांव तुमचे स्वागत करता. निश्चितच भारतीय जनता पार्टीतल्या मय मतदारसंघ हो अजूनही एकदा परत स्ट्रॉंग जाल्लो आसा. आम्ही सातत्यात पळयता की प्रेमेंद्र शेठ यांनी काही काळापुरतो जरी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीत प्रवेश केलो, त्याच्या आपल्या भाषणांतल्यान त्यांनी खंत व्यक्त केली. कारण सगळ्या लोकांक खबर आसा 2022 परत एकदा डबल इंजिनचे सरकार म्हणजेच भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, केंद्रातले नेतृत्व माननीय मोदीजी आणि हांगासर आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येवपाचे आसा. पण असंख्य कार्यकर्ते आसतले, लोक आसतले, नेते आसतले, हे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करीत आसा. आणि त्याच धर्तीचेर आम्ही वेगवेगळ्या जाणांक तरी भारतीय जनता पार्टीत सदोदित प्रवेश दीत आसा. अजूनही बी कितलेशेच लोक हे भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करता आणि हाज्याय फुडें आणि खूबशे लोक जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश गोंयभर करतले.
आज सांगता असताना, कारण गोंयांत स्टेबल गव्हर्नमेंट, सत्याचा, सातत्याचा, विकासाचा आणि फुडल्या 5 वर्सांक समृद्धीचे राजकारण हे भारतीय जनता पार्टी, गोंयचो विकास हो भारतीय जनता पार्टी करतले. मुद्दामून तुम्ही 2014 पासून आयज पर्यंत माननीय मोदीजींचे केंद्रातले सरकार आयल्या तेन्नाच्या तुम्ही काढून पळयात 20,000 कोटी पेक्षा चड डेव्हलपमेंटाक पैसे खर्च हे ह्या राज्यात केल्ले आसा. राज्याचे बजेट 21,000 कोटी, पण तेज्याय पेक्षा चड बजेट फाटल्या 60 वर्साचे कंपॅरिझन, म्हणजे फाटल्या 50 वर्साचे कंपॅरिझन पळयात आणि या 10 वर्साचे विकासाचे कंपॅरिझन तुम्ही पळयात. हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत सांगता, हांव ह्युमन डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत सांगता. फक्त आणि फक्त मोदी सरकारान जी डेव्हलपमेंट केल्या ती फाटल्या 50 वर्सांक खंयच्याच सरकाराक करपाक शक्य जावंक नासली. तुम्ही काढून पळयात. हांव जेन्ना सांगतलो तेन्ना नॅशनल हायवे आसतलो जो पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत, काणकोणा बांदलेलो माशे आसतले, गालजीबाग आसतले, ह्या 3 न्हंयचेर बांदलेलो मनोहर पर्रीकर बायपास तुम्ही पळयात. तुम्ही मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पळयात किंवा तुम्ही वार्णापुरी सडा जंक्शनचो बायपास पळयात. तुम्ही इतर प्रोजेक्ट गावागावांतले प्रोजेक्ट पळयात, पंचायतीच्यो बिल्डिंग्स पळयात, स्कुलाच्यो बिल्डिंग्स पळयात, कॉलेजीच्यो बिल्डिंग्स पळयात, हॉस्पिटलाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयात. खंयच्याच बाबतीत आमी केन्नाच फाटीं उरोवंक ना. या कोविडातल्या महामारीत सुद्धा म्हणजे एक स्टेप फुडें वचत माननीय मोदीजींनी आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरुवात केली. कालच त्यांच्या भाषणातल्यान त्यांनी स्वतःहून सांगले की गोंय राज्य हे रोल मॉडेल ठरतले. म्हणजे फक्त हे टुरिझम डेव्हलपमेंटा खातीर न्ही, तर गोंय राज्य एक वेगळ्या पद्धतीच्या रोल मॉडेलाचेर फुडें वचत आसा आणि त्यांनी गोंय सरकाराची स्तुती त्या बाबतीत केली. निश्चितच म्हाका खात्री आसा अजूनही ह्या मोठ्या प्रमाणात ह्या गोंय राज्याचो जर विकास जावपाक जाय आसत जाल्यार डबल इंजिन सरकार येवप गरजेचें आसा. आणि तेच डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर गोंयभरचे तमाम भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, गोंयभरचे समेस्त गोंयकार हे भारतीय जनता पार्टीक ज्या पद्धतीचो तेंको फाटल्या 3.5 वर्साच्या कार्यकाळात दीत आयिल्ले आसा हाजेय फुडें दितले म्हाका हेची खात्री आसा. जावं ते माजी आमदार बाब जयेश साळगांवकर आसतलो, बाब रवी नाईक आसतलो, बाब रोहन खंवटे आसतलो, ह्या सारकेल्या माजी आमदारांनी आपली आमदारकी सोडली आणि भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला. तांच्यांनी आपलो फुडार हो भारतीय जनता पार्टीत पळयला. तांच्यांनी गोंयचो फुडार भारतीय जनता पार्टीत पळयला. तांकां खबर आसा जर ह्या गोंयचो विकास जावपाक शकता आसत जाल्यार तो फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टी करपाक शकता, दुसरो तिसरो कोणूच करूंक शकना. म्हणून तर तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला आसा. फोटिंग सांगप खूप सोंपें आसा आणि ताका लागून लोकांक फोटोवप खूप सोंपें आसता. आणि बरेच जाण जायत्यो जायराती दीत सुटलेले आसा. वेगवेगळ्यो जायराती म्हणजे हांगासर कोण तरी दिल्लीच्यान आम आदमी पार्टी येता, कोण तरी वेस्ट बेंगालच्यान ती TMC येता, कोण तरी हांगासर आसलेली काँग्रेस तर रसातळाकूच पावल्या. मुद्दामून पळयात, हांव सांगना. तुम्ही जर पळयशात म्हणजे दिल्लीच्या तुम्ही गोंयापर्यंत जर पळयत म्हणजे त्यांच्याकडे असलेले आमदारय उरूंक ना. म्हणजे घर केन्ना कोण सोडून वयता, आमी म्हणटा घर केन्ना सोडून वयता, ती बोट केन्ना सोडून वयता, बोट बुडपाची आसा पळय न्ही रे तेन्ना सोडून वयता. आतां कोण उरला एकटोच दिगंबर कामत. तो चुकीचा सांगता फाटसून. आणि त्याने आज परत एकदा ट्वीट केला की आय एम रेडी म्हणून. आमकां कांयच हरकत ना, आमी आपयना. हांव सांगपाक इतकेंच सोदतां की गोंयचो विकास आमी देश प्रथम ह्या तत्वाचेर काम करपी पार्टी आसा. आमी एक कित्याक सांगलें की आमचे अध्यक्ष उलयता आसतना ताणें सांगलें की खऱ्या अर्थात लोकशाही जर आमी खंयसर आसत जाल्यार ती केंद्रात आसा, आमच्या राज्यात आसा. तुम्ही मुद्दामून काढून पळयात, अजून कांयच जावंक ना. ज्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीत या TMCच्या बरोबर युती केली न्ही रे, तांच्यांनी वेस्ट बेंगालचे फाटले इलेक्शन जाल्या उपरांत थंयसर कशा पद्दतीन लोकशाहीची थट्टा जाल्या ती पळोवपाची. 140 लोकांक 2 दिसांनी मारलेले आसा. 140 लोकांक 2च दिसांनी तांच्यांनी जिते मारलेले आसा. कितल्या जाणांचेर बलात्कार केल्ले आहा मातशे रावात. त्याय लोकांक हांगा हाडून दाखोवपा खातीर आमी फाटीं ना. आणि तेय लोक हांगासर प्रत्यक्ष सांगतले कोणाचेर अत्याचार जाला, कशा पद्दतीन अत्याचार जाला. अरे आमकां संस्कृतीच्यो गजाली सांगू नाकात. गोंयची संस्कृती सांबाळपा खातीर गोंयकार जे आसात ते सामर्थ आसा, गोंयकारांच्या मदीं ताकद आसा. आणि हे आमकां कोणी वेस्ट बंगालच्यान हांगा सांगपाची गरज ना. अरे भूकमारी थंयसर पाळी आसा, लोकांक अन्न मेळना आणि हे हांगासर लोकांक हांगासर फुकट दिवपाच्यो गजाली करतात. आपले राज्य तेणी सांबाळचें आणि ताज्या उपरांत दुसरे कडेन दिल्लीची वाट इतक्यान तरी पळोवचें न्ही.
जायत्यो गजाली आसा पण आयच्या ह्या प्रवेशाच्या सुवाळ्यार हांव पेमेंद्र शेट हांणी घेतलेलो निर्णय हो योग्य निर्णय आसा. ताणें घेतलेलो निर्णय हो मयेच्या दृश्टीन ताणें घेतलेलो निर्णय हो गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन तुवें तो निर्णय घेतला आनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला. निश्चितच मये मतदारसंघांतल्यान परत एकदा आमी कमळ फुलयतले, गोंय राज्यांतल्यान परत एकदा आमी सरकार हाडटले हाची म्हाका खात्री आसा. मये मतदारसंघ हो म्हाका खूब लागीं, तो म्हज्या तालुक्यांत आनी निश्चितच रित्या मयेच्या विकासा खातीर आनी पुराय गोंयच्या विकासा खातीर तुवें घेतलेल्या निर्णयाचें हांव स्वागत करता. आमचे असंख्य कार्यकर्ते वेळच्या वेळी मयेच्या विकासा खातीर सरकारान जायत्यो गजाली केल्या. हाज्याय फुडें सरकार वेगवेगळे विशय सोडयतले. हांव खात्रीनिशी सांगूंक सोदतां फाटल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळांत मयेच्या जमनीचो प्रश्न आसतलो, मयेच्या वेगवेगळ्या विशयांचो प्रश्न आसतलो, हो सुटावो करपा खातीर हांवें योग्य त्यो स्टेप्स घेतलेले आसा. हाज्याय फुडें आमी वेगवेगळे विशय मया मतदारसंघांतल्या डेव्हलपमेंटाचे विशय हे निश्चितच सुट्टले. हे विशय बाब ढवळीकर आनी कंपनी सोडूंक शकना. हांवें कळपा खातीर सांगता जे गोंयभर फक्त राजकारण करपाचें आसा. ताका दिसपाक लागला की हय आतां तरी आपूण मुख्यमंत्री जातलो काय म्हणून, आनी ताकाच लागून अजुनूय कांयच जावंक ना. तांच्यांनी फक्त त्या TMC बरोबर युती केल्या. TMC आनी कोणा बरोबर करपाचे आसात पळयात, ताज्या मदीं तेंच्योय झगड्यो लागतल्यो. त्या खातीर आमकां स्वार्थ ना. आमकां देश प्रथम राज्य प्रथम ह्या तत्वाचेर आमी राजकारण करता. आमकां ह्या देशाचें हित आनी ह्या राज्याचें हित हे आमच्या खातीर म्हत्वाचें आसा. आमकां पद सत्ता खुर्ची ही आमच्या खातीर ना. आमकां जर आसत तर आमी म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचेर राजकारण करता. ह्या समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपा खातीर आमचें राजकारण आसा. मागीर तो अपंग भाव आसतलो, विधवा भयण आसतली, ती जाणटेली आवय आसतली, हांच्या खातीर आमी राजकारण करता. आनी केंद्रांतल्यो योजना आसतल्यो, राज्यांतल्यो योजना आसतल्यो, ह्यो तेंच्या पर्यंत पावच्यो म्हणून आमचें राजकारण आसा. हांव काल पळयतालो की आमी 60वें मुक्तीचें वर्स मनयलें आनी 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते ह्या फ्रिडम फायटरांचें आमी फेलिसिटेशन केलें. शारदाताई सावयकर माननीय मोदीजींच्या कानात सांगपाक लागली गेल्या 60 वर्सांत म्हणाले खंयसरूच आपण केन्नाच म्हणजे आपल्या कोणीच खंयसर आपूण सत्कार केलो ना. तुम्ही पयले फावटी आपलो सत्कार करता, आपले ऊर भरून येयले हें तरी माननीय पंतप्रधान मोदीजींच्या कानात सांगलें. आनी विजय ऑपरेशनांतले ते वीर दोगूय जाण आशिल्ले, तांचें फेलिसिटेशन पयलेच फावटी आमच्या सरकारात आयज पर्यंत विजय ऑपरेशन हो कोणाकूच पडूंक नाशिल्लें. आनी खऱ्या अर्थात भारतीय सैन्यान जेका विजय प्राप्त करून दिलो, जे गोंय मुक्त करून दिले, ते विजय ऑपरेशनांतले कितलेशे स्वतंत्र वीर सेनानी आसतले तांच्यांनी खऱ्या अर्थात आमकां मेळून दिले. त्या वीर ऑपरेशनांतल्या त्या 2 वीरांचें आमी फेलिसिटेशन करता आसतना फूल भरून येयलें. अशा पद्दती हांवें त्या खातीर म्हटलें आमकां देश प्रथम राज्य प्रथम ह्या तत्वाचेर आमी राजकारण करता. आमकां पद सत्ता हाचो लोभ ना. आनी म्हणून तर भारतीय जनता पार्टी ह्या राज्याच्या विकासा खातीर बाब पेमेंद्र शेडा सारकिले आनी अनेक युवक जे आसा हे भारतीय जनता पार्टी कडेन ओडून परत एकदा म्हणजे ह्या राज्यांत जे डबल इंजिनचें सरकार येवपा खातीर माननीय मोदीजींच्या केंद्रांतल्या नेतृत्वा खातीर आमी म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर माननीय मोदीजींच्या विजन नव भारत निर्माण करपा खातीर स्किल इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, क्लीन इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें सारकें केंद्रांतली हर एक योजना जी आसा ही गोंयांत आमकां राबोवपाक जाय. कित्याक तर नव भारत निर्माण करता आसतना मनोहर भाईंच्या स्वप्नांतलें गोंय हे भांगराळें गोंय, भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नांतलें गोंय भांगराळें गोंय आनी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी दोन पावलां मारल्या. समेस्त गोंयकार जो आसा 2022 परत एकदा भारतीय जनता पार्टीक साथ दितले आनी निश्चितच आमी स्वयंपूर्ण गोंय करतले हाची हांव खात्री बाळगिता. आनी बाब पेमेंद्र शेट हाच्या बरोबर असंख्य मयातल्या कार्यकर्त्यांचे परत एकदा स्वागत करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. या वेळार तुमकां आमी इतकेच सांगूंक शकता की मय मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी तुमकां भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ह्या वेळार निश्चितच मय मतदारसंघाचून निवडून दितले आनी परत एकदा तुमकां मुख्यमंत्री करपा खातीर सहकार्य करतले. हांव हो कार्यक्रम शेवटच्या क्षणाचेर पावलो आसा. हांव शंकर चोडणकर हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी आभार व्यक्त करचे. भारतीय जनता पक्षातर्फे आयोजित जावपी आयचो प्रेमेंद्र शेट यांच्या पक्ष प्रवेशाक हो कार्यक्रम आयोजित जाल्लो आनी सगळ्यांनी भरभरीन आनी मोठ्या उत्साहान ह्या कार्यक्रमान सगळे सहभागी जाले. त्या खातीर सगळ्यांचे मना काळजाच्यान अभिनंदन.